आज आमी धवळेबा वाठारान आसा। तशेंच हांगा तुमी पळयलां आसतलें सत्यनारायणाचें जागृत देवस्थान आहा, तेजे बाजू हांगा सर्वीस रोड आसा। तेन्ना इतली लोकांनी हांगा ही घाण हाडून उडयलेली आसा जी गाडी सोडून लोकांची चलोन सुद्दां वचपाची परिस्थिती ना। आयज कचऱ्याचे मोठो एक विशय आसा, तो म्हणजे कितें आहा, गार्बेज एक म्हणल्यार हांकां प्लांट घालपाक खंय तरी जागो ना। बाकीचे जर कसली गजाली IIT सारकेले आमचे आमदार सुद्दां सांगता आमी जागो दिता म्हणून, जाल्यार ह्या गार्बेज प्लांटाक तुमकां कित्याक जागो बरो मेळना? तुमकां बिल्डिंगे मोठी मोठी पडटा, मोठे मोठे प्रोजेक्ट हाडपाक जागो मेळटा। आमचो हेल्था कडेन म्हणजे इशू म्हणजे हो गार्बेज पयलीं इशू सॉल्व जावपाक जायो। आयज पळोवपाक गेल्यार वचत थंय लोक गार्बेजाचे रस्त्यार उडयता, वयता रस्त्यार हेजे पासून दुयेंतां पसरता, तितून कुत्रे लोक तितून चिकनाचे कितें कितें हाडून उडयता, ते कुत्रे खाता। त्याचे नंतर कुत्रे मागीर ल्हान ल्हान भुरग्यांचे जी शाळेंनी वयता, जी स्कुला वयता, जे चलोन तेंचेर कुत्रे आयज तुमी खबर आसतली जायती केसी जाल्ली आसा। आमच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान कितल्योश्योच केसी जाल्ल्या डॉग बायटाच्यो, लोकांक चावलेल्या। अशेंच जेन्ना कचरो रस्त्यार उडयता तेन्ना कचरो खाले नंतर कुत्री लोकांक चावता। आयज म्हाका दिसता पंच जे कोण आसा हे फक्त आपले वोटिंगा पुरती हांगा लोकांच्या दारां वता आसतले। आयज तेंच्यांनी चड गरज लक्ष घालपाक जाय। अशे तरेन ही रस्त्याची घाण जी जाल्ली आसा ही तांकां कोणाकूच दिसना। दुसरी हांव म्हणटा, आयज जो कचरो आसा तो आमचे हे जे कोण रेंटाक लोक रावता हांगा तेंचोच कचरो भरपूर आसा। कित्याक आयज हांगा इतल्या लोकांनी सादारण आमच्या कवळे पंचायती पंच मेंबरांनी रेंटाक दिल्ली आसा घरां लोकांक, लेबर लोकांक। आयज हेच लेबर लोक हाडून हांगा गार्बेज उडयता। आनी जर पंचायती ग्रामसभेक जर पंच मेंबराक जो आमी प्रश्न केलो जाल्यार ते फोटींग उलयता, ना म्हणटा रेंटाक दिवन। हेजेर जे पंच मेंबर कोणी कोणी जे आनी बाकीच्या लोकांनी जी कोणी कोणी हांगा रेंटाक दिल्ल्या हेजेर चड इन्क्वायरी जावपाक जाय। कित्याक आमी कवळी पंचायत क्षेत्रांत जे ढवळी बायपासचो अंडरपास आसा थंय आसा, जे जाग्यार हांगा रस्त्या कुशीन मोठ्या प्रमाणात जो कचरो उडयल्लो आसा तो जवळ जवळ 100 मिटरांतल्यान उडयत येयल्या इल्ली लोण तेजे हांगा अंडरपासा कडेन पावत येयला। आनी वयल्यानूय थोडे दिसता बायपासा वयल्यान उडयता, कारण जो कचऱ्याची पोटली आसा ती मदीं मदीं पडलेली आसा। जेन्ना हांगा पळोवपाक गेल्यार हेवटेनच्यान एक बरो वास येना, सारको नाका जाल्लो वास येता, नाका धरून वचपाची अशी परिस्थिती आसा। हांगा जे हेवटेन तेवटेन वाहन चालक जे वयता तेंच्यांनी सांगलें आसा की हे ग्रामसभेनसून तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा, हो जो कचरो आसा तो काडून उडोवचो अशी तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा। आनी हो सतत जो कचरो हांगा उडयता तेंचेर कारवाय करची, CCTV फुटेज लावन आनी तांकां दंड आकारचो अशी मागणी केल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर ढवळीच्यान एकनाथ खेडेकर।